ब्रेस्तार 12 डिसेंबर 2024. गावडालुपे सायबिणीची परब. मुखेल वोळ. भिवू नाका. नियाळाक आदार. म्हज्या एका इश्टाची भयण ल्हानूच पिरायेर गुंगी वखदांचें गुलाम जाल्लें. आपले इश्टिणी सांगाता सगळी लॉज सोडून तें मौजेन जियेतालें. तें खूब भियेल्लें, पूण त्या विसोनांतलें कशेंच भायर सरनासलें. ताच्या घरच्यांनी जायते उपाय घेतले. तुमी आपणाक सोतायत तर आपूण जीव दितले म्हूण तांकां भेंकडायतालीं. म्हाका तें आपलो भाव कसो लेखी देखून हांव ताचेशी वचून परतून ताका सांगो, देव आमचो सगल्यांचो मोग करता आनी ताणें भिवू नाका म्हूण खात्री दिल्या म्हणटूच तुज्या जिविताचो नाश जावंक तो दिवचो ना. सवकास भिवू नाका ह्या उतराचो प्रभाव आपणाचेर पडलो आनी ह्या उतराचे गोडसाणीन आनी बोळान आपूण ह्या विसोनांतलें भायर सरलें म्हूण तें आयज गवायकी दिता. आयच्या पयल्या वाचपांत भिवू नाका, हांव तुज्या आदाराक येतां म्हूण देव आपलें आस्वासण आमकां दिता. हीं ताचीं उतरां आमकां कसल्याय आकांता वेळार गोडसाण आनी बोळ जावन आसात. आमचे जण एकल्याच्या जिवितांत वेगवेगळे तरेचें दूख, पिडा, ओनीत, व्हडपण आसा आनी देव म्हणटा, तुमचो भार म्हजेर घालात, हांव तुमकां समाधान करतलों. क्रिस्त येण्याच्या काळांत आमी आसांव. आमचें काळीज मन देवाच्या उतराच्या उजवाडान झाडून उडोवया आनी संतोशान ताच्या येण्याक तयार जावया. म्हजो ताराव. वायट बरें येता तातूंत देवाची कुशी पळोवन भियेनासतना कुशलकायेन जियेतली.